देवाचें उतर ह्या नियाल मालात सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाल भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा आंकवार मारयेच्या स्वर्गावरणाची दोबाजीक परब समारंभता. तशेंच आमी भारताची नागरिकां आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस पाळतात. स्वतंत्रतायेचो दीस पाळतना आमी आमकांच असो विचार करूंक फावो, खरेंच आमकां सुटका मेवल्या काय? खरेंच आमकां शांती आसा काय? खरेंच आमचे मदें एकवट आसा काय? ह्या प्रस्नाक आमचो जबाब होय असो जातलो अशें दिसना, कित्याक आमच्या देशाची जायतीं नागरिकां आजून पिरगांवतात आनी कोश्टावतात. आयच्या दिसाचें पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान अस्तोऱ्यांचेर आटापलेलें आसा. अस्तोऱ्यां वरवीं देव आपली सोडवणेची येवजण फुडें व्हरता ती आयची हीं दोनूय वाचपां दाखयतात. पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांत एके अस्तोरेची खबर करता. ही अस्तोरी इस्रायलाची आनी इस्रायल पोरचेची कुणा. इस्रायल पोरचेक जल्म दिता ती अस्तोरी म्हूण तिका चित्रायल्या. एका व्हडल्या आराची खबर आमी आयकतले. हो आर क्रिस्त विरोधी म्हूण प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमकां सांगतात. आनी मारिया क्रिस्ताची आनी पवित्र सभेची आवय म्हूण आयचें वाचप आमकां सांगता. कोण भाशेन आंकवार मारिया आपल्या तुस्त गितांतल्यान देवाक वाखाणटा, पोरकोणटा तें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. देवान आपणाक ल्हानविकायेंतली उंच उबारली ताचे विशीं सायबीणमाय सांगता. आंकवार मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत उबारून स्वर्गार व्हरतात ही परब आयज आमी करता. आंकवार मारी एक स्वतंत्र जिवीत जियेली. मनशाची कशी न्हय पूण देवाची कशी तिणें केली. हे परबेंतल्यान जायतें आमी शिकूंक जाता. पयले सुवातेर ही परब आमकां भरवशाचो संदेश दिता. आमी पुनर्जिवन जातल्यांव अशें शिकयता आनी देव आमकांय स्वर्गार व्हरतलो अशी भास दिता. ह्या संवसारांत बरें जिवीत आमी जियेलीं जाल्यार आमी स्वर्गाराच्यान देवाक रूप पळयतले. मोगाला बापा, आंकवार मारयेक तुवें पवित्रपणाचो मुकूट फावो केलो. आमी तिचे भाशेन कुडीन आनी ओतम्यान पवित्र रावूंक आदार दी. आमची काळजां आनी मनां नितळ सांबाळूंक आनी पुनर्जिवंतपणा दिसा आमच्योय कुडी मोहिमेवंत जावंक पावूंक म्हूण तुजे लागीं मागता. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परत मेळसर कुशाल राव आनी बरवंशान राव.